काल मुख्यमंत्र्यान सांखळी भागात इनॉग्रेशन करता आसतना एक बरी गजाल गोयच्या युवा वर्गाक दिल्या आनी ते म्हणजे 10,000 जॉब्स ताणें येता ते जानेवारी चालू करपाचें ठरयलां. गेली कित्येक वर्सां स्पेशली भारतीय जनता पक्षाचें गव्हर्मेंट आयल्या नंतर 2017 नंतर हे सगळे जे पोस्ट आशिल्ले ते मुख्यमंत्र्यान बंद केल्ले, तांच्या सरकारान बंद केल्ले आनी ते ताणें येता ते डिसेंबर 30 तारीख पर्यंत आपूण ओपन करतलो आनी 30 नोव्हेंबर पर्यंत आपूण हे डिसिजन घेतलो अशें म्हटलां. हे आयकून म्हाकाय बरें दिसलें. गोंयांत जे बेकार युवा आसा तांकांय बरें दिसलें. पूण हें करपाक जाय. हें करचे पयलीं म्हजी माननीय मुख्यमंत्र्याक एक सुचवण की ताणें पयलीं जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा तांचो पगार जो अडकला तो ताणें दिवचो. त्यानंतर जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर 8-8 वर्सां काम करता तांकां भितर घेवचे. डेली वेजीस फॉरेस्टान जे काम करता तांकां भितर घेवचे. BFDA सारक्या काम करून 20-20 वर्सां सर्वीस करणाऱ्या लोकांक भितर घेवचे. हे सगळें केले नंतर हे करपाक ताका बरें पडटलें आनी लोकूय ताका आपलो आवय बापूय जे भुरगे हातूंत काम करतात तेंचे आवय बापूय आसूं बायलो भुरगीं आसूं ताका नक्कीच आनी भारतीय जनता पक्षाक नक्कीच आशिर्वाद दितले ह्या बद्दल दुबावना. आज कितलेशे कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलां हेल्ड अप जाल्ली आसा आनी त्या खातीर डेव्हलपमेंट वर्क स्टँड स्टील जाला. तेवटेन मुख्यमंत्री म्हणटा 10,000 जॉब्स आपूण क्रिएट करून भुरग्यांक दितलो, बरी गजाल. पूण त्याच बरोबर हांगा जे कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्टर यंग जनरेशन आसा तांचे जे पयशे उरल्या तेही दिवपाक प्रयत्न मुख्यमंत्र्यान करचो, जेणे करून ताचो फायदो ज्या युवा वर्गाक ह्या कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन जे इंजिनियर आनी सुपरवायझर म्हणून गोंयचे भुरगे काम करतात तांकांय जो पगार टायमार मेळना तो पगार टायमार मेळटलो आनी तांचेय कितें तरी बरें जातलें. आनी ह्यो गोश्टी मुख्यमंत्र्यान बेगिनात बेगीन करचे आनी त्या खातीरूच काल जो स्टेटमेंट केला 10,000 जॉब दिता म्हणून त्या बद्दल सगळे युवा वर्गा तर्फे हांव मोगोत परत ताचें अभिनंदन करतां.